Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. 189 बार एकातले बांदकाम नियमित करपाक सोदतालो फोर्स डॉक्युमेंट लावन प्रशासनाची फसवणूक करपाचो यत्न केलो म्हूण आरोप. अब्दुल करीम याशीन नायक ह्या पंच मेंबरान एक रेग्युलायझेशन जी डेप्युटी कलेक्टराकडे फायल आसा तेतून फ्रॉड आणि चिटींग केल्ली आसा. सो सायमल्टेनियसली हेची जी कंप्लेंट आसा ही हांवें ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली. डेप्युटी कलेक्टरान कितें केलें ती फायंड आउट करपाक वेदर ते हांवें एलिगेशन्स केला ते वेदर इट इज ट्रू ऑर फॉल्स म्हणून त्यांनी PWD ड्रिंकिंग सेक्शनाक खंय तरी नोटीस काडलेली आनी नोटीस काडून अशें मेळोन येयलें की जे डॉक्युमेंट्स त्यांनी रेग्युलायझेशनाक लायलेले आनी जे डॉक्युमेंट्स एक्च्युअल ओरिजीन आसा ते खंय तरी मिसमॅच जाता. सो सायमल्टेनियसली डेप्युटी कलेक्टरान पेडणे पुलीस स्टेशनाक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायले आनी जे मिसमॅच जाले ते व्हेरीफायड केले म्हणून तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरान पुलीस स्टेशनाक सांगले. पंच मेंबर हा हालींच तो सरपंच जाल्लो आसा आनी अशें हेच्या पयलीं हांवें कितकेशेच घोटाळे सांगलेले आसा. तेतूंतले हो घोटाळो खंय तरी आयज रेक्टिफाय जाला आनी आयज दोळ्या मुखार येयल्लो आसा. आनी बेगिनांतल्या बेगिना ह्या पंच मेंबराक जेनी आपल्या पदाचो गैरवापर केला, जेनी खंय तरी सेटिंग करून हे रेग्युलायझेशन त्यांनी अप्लाय केले, तेका खंय तरी कायद्याच्या हेतून हाडून तेका खंय तरी अरेस्ट करपाक जाय आनी तेचेर फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. अरेस्ट पूण पळोवया की कितें फुडें जाता. जर जायना जाल्यार डेफिनेटली आमी हांगासर संख्येन येतले, मोठ्या संख्येन येतले आनी आमी हांगासर कसो तो निर्णय करून घेतले. घोटाळे उगड्यार हाडलेले आसात तेचेर इन्क्वायरी करून तेचेर कितें तो निर्णय जावचो. कारण हे लोकप्रतिनिधी आसात हांकां लोकांची सेवा करपाक आमी निवडून हाडटा, पण हे स्वताची उदरगत करपाच्या खंय तरी तेंचो उद्देश आसता. मजगती हे विशयी जाणून घेवंक प्रुडंटान पंच अब्दुल करीम नायकाक संपर्क केलो, मात तो उलोवंक तयार ना. पण ह्या संदर्भात आम्ही पंच जो सरपंच आसा ताका आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केला. ताणी सांगले की आपण बायट दिना उलयना, पण आपणाक दिसता की जे फर्जी म्हणटात आपुणका खंय तरी दिसना. बिकॉज जे दोन्ही सर्वे नंबर जे आसा, दोन्ही जे प्लॉट आसात किंवा दोन्ही जी हे आसा प्रॉपर्टी जी आसा ते तांचेच आसात, तांच्याच फॅमिलीचे आसात आणि खंय तरी आपणाक डॉक्युमेंट फर्जी डॉक्युमेंट यूज करून जे कनेक्शन घेतला आपणाक तरी दिसना अशें तांच्यांनी उलयल्ले आसात. मजगती असल्यो घडणुको घडये म्हजे घर येवजणेतूय घडुये. सरकारान ह्या विशयी जतनाय घेवची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.